फोंडेकवाडो पर्रा वाठारांत बांदकाम सुवातेर सोमारा राती ओडिसाच्या एका 35 वर्सां पिरायेच्या कामगाराचो खून जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ताचे वांगडा रावपी हेर दोग कामगारांनी ताचेर लोखणाचो रॉड आनी सुरयेन हल्लो केल्ल्यान ताका गंभीर दुखापत जावन ताका मरण आयलें। ह्या घडणुके उपरांत दोगांय दुबावितांनी फुज्ज्यो काडिल्ल्यो। ह्या तिगांय मदीं वादावादी जावन हें प्रकरण खुनामेरेन पाविल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणांत म्हापसा पुलिशेन 50 वर्सां पिरायेचो दुबावीत सत्या नबरंगपुरा आनी ताचो 31 वर्सां पिरायेचो चलो दुबावीत थबीर नबरंगपुरा ह्या बापूय पुताक ताब्यात घेतल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। लेबराचो पत्र्याचो रूम आसा आनी काही 3 जे लेबर आसा ह्या पत्र्याच्या रुपान रावतात। सोजा कडल्यान अशी म्हायती मेळटा की ह्या 3 जे लेबर ह्या पत्र्याच्या रुपान रावताले हांच्या मदीं खंय तरी सकाळच्यान एक वाद एक झगडी चालू आशिल्ली आनी ही झगडी जी आसा जशी सांज जाली तशी ही झगडी जी आसा ती वाडत गेली। अशें कळ्ळें गेलें की हांच्या मदीं झगडी जाता जाता 3 लेबरांतल्या दोगा जाणांनी खंय तरी रॉड आनी शार्प वेपन जे आसा हाचो वापर करून तिसऱ्या लेबराचो जो आसा तो खून केल्लो आसा आनी त्या घटना वयल्यान ते थंयच्यान फरार जाल्ले आसा। अशें कळ्ळें येता की जे शार्प वेपन आसा हाचो वापर करून त्या दिकीजाचेर तोंडार तशेंच गोळ्यार तकलेर आनी पोटाचेर तशेंच त्याच्या प्रायवेट पार्ट्साचेर ह्या सुरयेन वार केल्ले आसा। म्हापसा पुलीस PR DYSP तशेंच पुराय पुलीस टीम जी आसा घटनास्थळी पावली तेंच्यांनी आपल्या परीन इन्व्हेस्टिगेशनाक सुरवात केली आनी अखेरेक खंय तरी तांकां एक यश येयलें आनी ह्या मर्डर केसी फाटल्यान दोगा जाणांक तेंच्यांनी अरेस्ट केल्ले आसा। म्हणजे दोनी आरोपी आसा हे बापूय आनी पूत आसा। जो पयलो अक्यूज जो बापूय आसा हो 50 वर्सांचो तर तेजो चलो जो आसा हो 30 ते 32 वर्सांचो आसा आनी म्हापसा पुलिसांनी ह्या दोगांयंका सध्या अरेस्ट केल्लें आसा। तर आयज सकाळी फॉरेन्सीक टीम तशीच पुलिसांची पुराय टीम डॉग स्क्वॉड तशीच फॉरेन्सीक घटनास्थळी पावले आनी तेंच्यांनी आपल्या परेन इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सुरवात केल्ली आसा। 12 वरां खंय तरी म्हापसा पुलिसांक एक यश मेळ्ळें आनी ह्या दोनी अक्युजांक म्हापसा पुलिसांनी डिटेन करून आपल्या ताब्यांत घेतिल्ले आसात। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर।